मुख्यमंत्र्यान फ्लोर ऑफ द हाऊसार सांगले की ते टेररिस्ट आणि असेंब्लीन ते गन घेऊन येवपाक शकता म्हणून. दुसरो सुदीन ढवळीकर सांगता ते फातर घेऊन भितर येतले म्हणून. म्हणजे हाजो अर्थ कितें की गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान फ्लोर ऑफ द हाऊसार एडमिट केले की लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्ली आसा. लॉ अँड ऑर्डर इज गॉन फॉर अ टॉस. अरे असेंब्ली जाका आमी टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी म्हणटा तातूंत भितर गन घेऊन मनीस येवपाक शकता. हाजो अर्थ कितें की जो होम मिनिस्टर हा जो मुख्यमंत्री हा तो सांगता की ते लॉ अँड ऑर्डरच ना, तुम्ही कितें भितर घेऊन या. हाजो तो स्टेटमेंट जाता. हाजेर आमी डिमांड करता की मुख्यमंत्र्यान रिजायन जावचे. जर तर मुख्यमंत्री फ्लोर ऑफ द हाऊसार सांगता की लोक फाल्यां गन घेऊन असेंब्लीत येतले, हाज्या वयल्यान सिद्ध जाता की गोंयची लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्या. गोंयान लॉ अँड ऑर्डर ना. 39A चे प्रोटेस्टर जेन्ना एका मंत्र्याच्या घरा गेले तेन्ना मुख्यमंत्र्यान कितें स्टेटमेंट केलो. संविधाना भितर जो तुमकां अधिकार दिला ताणें सांगले की पणजे आझाद मैदानाचेर नोटिफाईड एरिया थंय तुम्ही प्रोटेस्ट करा, काय हरकत ना. तशेंच ते मुख्यमंत्र्याक सांगपाक सोदता की साऊथ गोवाचो नोटिफाईड एरिया इज लोहिया मैदान. तुवें सांगिल्ले त्या डायरेक्शनाचेर आज सावड्डेचे, मिराबादचे, सांग्या वयले लोक, कुडचडेचे लोक पीसफुल प्रोटेस्ट करपाक जी एरिया डिमार्केट केल्या प्रोटेस्ट करपाक लोहिया मैदान थंय बशिल्ले. सो तुवें तांकां कित्याक डिटेन केले, कित्याक उबारले. हाजेर म्हाका दिसता तुवें फ्लोर ऑफ द हाऊसार पयलीं सांगचें. ज्या राज्याच्या होम मिनिस्टराक आणि ज्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक जेन्ना फ्लोर ऑफ द हाऊसार जेन्ना तो सांगता की थंय गन घेऊन येवपाक शकता, हाज्या वयल्यान तुमी आज गोंयची परिस्थिती पळया. हांव हे सगळे पुलीसवाल्यांक आज आणि ह्या मुख्यमंत्र्याक सांगपाक सोदतां की तूं आज आमकां हांगा ही पुलिसाची दादागिरी दाखोव नाका. आमी जेल बोलो आंदोलन करपाक तयार आहा. सावड्ड्यांनी पुराय गोंयचे लोक एक जातले आणि सगळे गोंयकारांक घाल भितर.